भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचे नाव निश्चित जाल्ल्याचें कळटा. अशें आसले तरी सोपस्कार म्हूण ही वेंचणूक जातली. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर दामू नायक हांचे सयत ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, दिलीप परुळेकार, दयानंद मांद्रेकार, दयानंद सोपटे, बाबू कवळेकार आनी गोविंद पर्वतकार हांची नांवां आघाडेर आशिल्लीं. शुक्रारा नव्या प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस गोंयांत येतले. प्रदेशाध्यक्षाची निवड करपा खातीर 3 आमदार आनी 2 खासदार धरून वट्ट 59 मतदार मतदान करतले. शेनवारा भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाची घोशणा जातली, अशी माहिती भाजपाचो म्हणयारो प्रेमानंद भामरे हांणी दिली. स्टेट अध्यक्ष निवडणा खातीर आनी एक गजाल म्हणटा, ज्या बरोबर आमी जिल्ह्याचे हे केले निवड केले अध्यक्ष, ताजे बरोबर आमी स्टेट काउन्सिल मेंबर्स म्हणून ताची निवड केली. जे 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर आसात, जे 20 नॉर्थाचे, 16 साउथाचे आणि त्याच बरोबर महिला, मायनॉरिटीज, एसटी आणि एससी हांकां रिप्रेझेंटेशन दिवपा खातीर आनी 18 स्टेट काउन्सिल मेंबर असे टोटल 54 स्टेट काउन्सिल मेंबर पळय आसात. जे 54 राज्य परिषद सदस्याची आमी निवड केल्ली आसा, जे आता स्टेट अध्यक्ष म्हणजे राज्य अध्यक्ष पळय आसा ताजे हातून ते वोटर 54. त्याच बरोबर आमचे 10% आमदार म्हणजे आमचे 28 हे आसा 10% 2.3 आमदार आमचे असतले, जे स्टेटीचे हाका वोटिंग करतले. म्हणजे वोटिंग जाले जाल्यार पण ते वोटर इलेक्टोरल कॉलेज आसपाकच जाय. 3 आमदार म्हणजे तातूंत डॉक्टर प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे आणि मोहित गुदिनो हे 3 जण आणि त्याच बरोबर आमचे 2 खासदार सदानंद तानावडे आणि श्रीपाद नाईक हे 2 जण. 54 आणि 3 57 आणि 2 59 वोटर असतात. आता स्टेटीच्या अध्यक्षाक जे ज्यांनी निवडून जाय ते प्रपोज सेकंड 10% जाले, 10 जणांनी प्रपोज सेकंड करचे पडटा. आणि हे स्टेट प्रेसिडेंटाचे इलेक्शन घेवपा खातीर आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी श्री सुनील बन्सल हांची नेमणूक केल्ली आसा, जांकां आमी स्वता असिस्ट करतले तांकां ह्या प्रोसेसात. आणि ते फाल्यां दनपारां गोंया येतात आणि फाल्यां नॉमिनेशन प्रोसेस जाल्या नंतर परवा सकाळी 18 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर मराठा समाज हॉल पळय आसा थंय सगळ्या कार्यकर्त्यांचो मोठो मेळावो जातलो गोंयच्या. आणि थंय तांकां जो पळय कॅन्डिडेट फॉर्म भरतले ताजी निवडणूक जाहीर जातली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.